माझे नाव आनंद दिलू गांवकर मावशी आमच्या गावात रवानाचे देवळां आहात त्या देवळा जवळ मूर्ती तरेतरेचे आसा ते लोक बघूंक येतात आणि आमी तांकां येयल्ले हेका बघूंक दाखयता तांकां अशें कशें खंय आहा रे म्हणून विचारता ते अशें अशें आसा अशें म्हणून आमी तांकां दाखयता आनी ते बरेच लोक ते गव्हर्मेंटाचे बी येयल्ले हे ते टुरिस्टाचे म्हणून सांगा ते तेंच्यांनी सांगलें आमी बांदून बी काडला तुमचें आसा आमी तांकां परवानगी दिल्ली अशें अशें करतात जाल्यार आसा आमच्या गांवांत म्हणून हें करून म्हणून ते अजून तो पत्तो ना तेंचो कोणी जे पळोवपा येता तांकां तुमी गांवांतले लोक सदांच हेल्प करता. कोणूय येयलो आतां कसो हो भुरगो येयल्लो म्हाज्या घरा कडेन गेल्लो तर अशें यो दाखय कोण येयल्ले विचारता अशें म्हणून मागीर आमी म्हाजें नांव आनंद दिलू गांवकर मावूस रवानाथाचे देवळा जवळ एक चित्राचें हें आसा ते लोक सगळे परवाय सगळे लोक बघूंक येता बघून ते सगळे लोक माहिती घेवन ते पेपरार बी सगळ्याक घालता आनी लोकांनी बरें हें केल्लें की हें बांदोन बी लोक येवन दिवची अशी तांच्या येणाऱ्याच्या मनात जाल्लें हें लोकांक बघण्या सारकें आसा अशें आमी खंयच बघूं ना अशें म्हणून सांगात. 70तल्या म्हाऊस गांवांत जी प्रस्तरेखाचित्रां आसा ती प्राचीन काळांतली न्हू तर ती प्राचीन काळांतली आसा जाका आमी इतिहासपूर्व कालखंड म्हणटा त्या कालखंडातली ही चित्रां आसा आनी तेंचो जेन्ना तौलनीक अभ्यास केलो आमी मस्की आनी पिकली हाल ह्या कर्नाटकांतल्या रायचूर जिल्ह्यात जी चित्रां मेळ्ळ्या तर तेचे वयल्यान अशें दिसता की ही जी चित्रां आसा ही नवाश्म युगांतल्या कालखंडातली आसपाक जाय कित्याक तर त्या कालखंडान मनीस जो आसलो तो फातराची शस्त्रां जी आसली तेंचो वापर करतालो आनी अशा टोकदार शस्त्रांच्या माध्यमांतल्यान ठोकळ घालून ही चित्रां जी आसा ही काडलेली आसा. म्हाऊस गांव हो पयलीं सावन शेती कडेन निगडीत आसपाक जाय आनी तेचें जें नांव आसा म्हाऊस म्हणजे व्हडलो ऊस तर त्या ऊसाची निर्मिती हांगासर पैदासी जी आसा ती ह्या वाठारांत जाताली आनी हांगासलो ऊस जो आसा तो बहुधा 70 म्हालांतलो केरी पंचायत क्षेत्रांत गुळे म्हणून जो आसलो त्या गुळे गांवांत तो ऊस व्हरताले आनी थंयसर मागीर गुळाची निर्मिती करताले तर त्या ऊसाच्या लागवडी कडेन निगडीत आसलेलो हो म्हाऊस गांव जो आसा आनी रवळनाथाचें जें देवूळ आसा त्या देवळाच्या वाठारांत ही जी चित्रां आसा ही आदी मनशाच्या कर्तृत्वाच्यो खुणा आसा आनी ह्या चित्रांचें संवर्धन खरें म्हणजे जावपा खातीर केंद्र सरकार आनी राज्य सरकारान प्रयत्न करपाक जाय कित्याक ही चित्रां जी आसा ही चित्रां एकंदर डॉक्युमेंट करपा खातीर आमी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनी सर्कल गोवा हांकां मदत केल्ली आनी तेंचे जे तेन्नाचे अधिकारी आसले तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की आमी ही जी चित्रां आसा तेचें संवर्धन आनी संरक्षण करपा खातीर योग्य मोहीम हाती घेताले. तेच्या उपरांत तेंच्यांनी हांगा फलक आसलो तो लायल्लो पूण कांय कालांतरान थंयसलो जो मुखेल अधिकारी आसले तेची बदली जाली तेच्या उपरांत हो जो वारसा आसा हो वारसा ना केंद्र सरकारान राखण करपा खातीर तयारी दाखयली ना राज्य सरकारान. जी खुणां आमकां ह्या चित्रांतल्यान मेळटा ती चित्रां आयज ना नपय जावपाच्या वाटेर आसा. हांवें परंपरा ह्या भारत सरकारच्या संस्कृती खात्याच्या वेबसायटीचेर जे रितसर आर्टिकल बरयल्लेले आसा ते वाचपाक मेळटा. ह्या चित्रांचें संवर्धन जावपाक जाय म्हणून राज्य सरकाराक आनी केंद्र सरकाराक हांवें जायतें सहकार्य दिल्लें आसा पूण आमच्या कडेन आमचें दायज जें आसा त्या दायजाची राखण करपाची प्रवृत्ती जी आसा ती हळूहळू समाजान आनी एकंदर सरकारान सुद्दां ती नश्ट जावपाच्या वाटेर आसा. एकंदर पर्यटन नकाशाचेर नोंद जावची आनी स्थानीक पंचायत आनी थळावे लोक हांकां विश्वासान घेवन हो जो वारसा आसा हे जे दायज आसा ही राखण करपा खातीर सरकारान पावलां उचल्ली जाल्यार निश्चितपणान आमकां हे जे दायज आसा ते फुडल्या पिळगेक दाखोवपाक मेळटलें नाजाल्यार काही कालावधीन हो सगळो वारसो जो आसा तो नश्ट जाता.
कृष्णाबाब, तुम्ही एज अ लोकल पंच, एज अ ग्रामपंचायती मेंबर आणि हांगातले तुम्ही स्थानिक पंच म्हणून तुम्ही हे टुरिझम स्पॉट्साक लागून म्हणजे एक कोरीव काम आहा पळय पयलीं प्राचीन कालीन हे घ्या हांगा राजेंद्र केकरन जाय तो बरो येवन अभ्यास बी करून गेल्लेले आहा. हेका लागून तुम्ही टुरिझमा खातीर कितें केल्लेलें आहा, म्हणजे कितें तुमची ग्रामपंचायत फुडाकार घेवन कितें केल्लेलें? ह्या भागात आमी ब्युटिफिकेशन करपाचें आहा. हांगा सगळे हांगा प्रोटेक्शन बी ऑल घेवपाचें आहा, सगळें घेतलेलें आहा. आनी हांगा एक बीच कहो घेवपाक म्हणजे ते सायडीन स्टोन आहा न्हू ते पळोवपाक ट्युरिस्ट कोण येतले की पळोवपाक त्या वटेन मेळटलो. आनी हांगासर आमकां हायमार्क्स बी ऑलरेडी जाल्लेलो आसा, जेणे करून आमी हांगा एक आर्क मेन आर्क रस्त्यावर आर्क निर्माण केला, जेणे करून हांगा बसपाक सगळ्यांची सोय बी आसतली आनी पाणी पिण्याची सोय बी आसतली. सत्तेच आमचे जो वागिरी डोंगर आहे त्याच्या पायथ्याशीच असलेलो मावशी हो गाव जर आमचे शहर वाळपय शहरापासून जर पळयलो न्हू जाल्यार हो गाव अवघ्या 4 किलोमिटराचेर आसा. आनी जी तुम्ही पळोवपाक शकता की एक जे कोरीव कामां केल्लेली म्हणजे आमचे जे पर्यावरण प्रेमी जावं जे अभ्यासक आसा ते सांगता की बहुत आदिवासी काळाच्या टायमार लोकांनी काडलेले हे चित्र आसा, हेजें संवर्धन करपाची गरज आसा. जी आमी जेन्ना गांवांत चवकशी करपाक गेले तेन्ना आमी जाणकार लोकां कडेन आमी जेन्ना हें केलें जाणून घेवपाक प्रयत्न केलो पळय तेन्ना खुबशे लोक सांगपाक लागले की लोक खूब येता हांगा, पूण जाय तशें हांगा जावं ग्रामपंचायतीन जावं आमच्या गोवा टुरिझमान तशें मेनटेन केलें ना. पूण अशें आमचे जाणकार जे आसा पळय ह्या गांवचे स्थानीक लोक जावं आमचे पर्यावरण प्रेमी ते कितें म्हणटा की बऱ्यापैकी संवर्धन जावपाक जाय, बऱ्यापैकी सांबाळून दवरपाक जाय, जेणे करून ह्यो फाल्यां आमकां एक बऱ्यापैकी टुरिझम स्पॉट मेळपाक शकता.